have Olivia with her. At नाटक कैसे चला? एकदम बरला गला न्यू आमका कितरी सोफा मेळ्ळा आनी आमगे मादयेचेर एक बरो मेसेज दिल्या एकदम बरें जाला. नाटक इतले बरें आसा आमकां आसोन तो विशय जो आसा मादयेचो तो आमचे मुखार दवरला. बऱ्यांनीच आमकां ते जागृत करतात आमचो आवाज उठोवन जाता ते बरी हो आवाज उठोवचो. ते नाटक एकदम बरें आसलें. ते आमच्या गांवच्या वयल्यान सांगलें मादयेचे वयर. आतां आमी जागृत जावंक जाय, आमच्या भुरग्यांनी पासून जागृत जावंक जाय. आमचे मादयेचें उदक आसा तें आमी वांटोवंक जाय. बरें केलां, बरें लागला हय. बरें एक्टिंग केला आनी बरो इशू. हे नाटक इट्स अ मस्ट फॉर एवरी गोवा. सगळेच आमी गोंयकार गोंयच्या मोगान नाचता पूण एक इशू जो आसा मादयचो हो जो नाटकान घालून तांच्यांनी ही मेसेज दिल्या ही येवन सगळ्यांनी पळोवची. आमी तियात्र जायते पळयता हांगासर पूण पयले फावट नाटक पळोवन खूब उमेद आयली आनी एक वेगळेच तरेन हे नाटक प्रेझेंट केल्लें आसा. बरी स्क्रिप्ट, व्हेरी पावरफूल स्क्रिप्ट केल्या आनी सगळ्यांची भुमिका बी एकदम बरी जाल्या. 7 कॅरेक्टर केल्या ते एकदम आपलें काम बरे भशेन तांणी दाखयलां. लायटिंग, स्टेज सेटिंग इज अ नोवेल्टी. नाटक म्हणजे हे नाटक येवपाक जाय आसलें युके स्टेजीचेर. हांव ऑडियन्साक उजप करतालो आनी एकलोय मनीस फर्स्ट हाफान जावं दुसऱ्या भागांत जावं कोणूच उठोन पदिल्यार वचून भायर सरप ना. आनी भुरगीं आसतलीं, तरणाटी आसतलीं जे ऑडियन्साक ही एक बरी खबर. गोंया खातीर म्हणजे म्हादय खातीर गोंयांतलो कोण उठो न उठो एक गोंयकार म्हणून म्हादयचो पूत आनी गोंयचो पूत म्हणून म्हाका उठचें पडटलें.